श्री लईराई देवीचे जात्रे वेळार जाल्ल्या भयानक दुर्घटने उपरांत शिरगांव गांव अजून सावरूंक ना। जात्रे प्रमाण दर वर्सा निमण्या दिसा कौला वेळार भाविकांची गर्दी जाता। मात दर वर्सा प्रमाण कळस देवळात प्रवेश करतना गर्दी जावची न्हय म्हणून शिरगांवात कडक पुलीस बंदोबस्त तैनात केला। डीवायएसपी आणि पुलीस निरीक्षक मंगळारा सकाळच्यान शिरगांवात नदर दवरून आशिल्ले। काल पयर आमी 2-3 दीस लोकांक सगळ्या भाविकांक आव्हान करीत आसा ते अध्यक्षान काल पयर आतां परत आमी तुमकां सगळ्यांक आव्हान केल्लें आसा आनी आयज जात्रेचो 5वो दीस। ह्याच्या दिसा देव आतां आयज मंदिरान वयतकीर जात्रा आमची सोंपली। आतां सकाळ पासून आतां पर्यंत सामकी सुरवात थंड पडून चल्ला, लोकांची गर्दी बी ना। पण तरी आसतना परत एक तुमकां एक आव्हान करता की आतां सांजचे एक सादारण 7 ते 8 पर्यंत देव मंदिरान वचपाची शक्यता आसा। जसो 3-3 वरां देव फुडें पावला, ह्या टायमार देव आतां वडा फुडें पावला, म्हणजे सादारण 4 पर्यंत तरी थंयसर वडा कडसून भायर सरतलो 4 पर्यंत आनी 8 पर्यंत मंदिरान वयतलो। मजगती सांजे गोंधळ जावचो न्हय म्हणून प्रशासन आणि देवस्थान समितीच्या निर्णयाप्रमाण शिरगांव वाठारांत घातिल्ले सगळे स्टॉल काडिल्ल्यान दनपारा मेरेन गर्दी नियंत्रणात आशिल्ली। लोकांक एक तुमकां एक आव्हान करता, नम्र विनंती करता की लोकांनी गर्दी करची न्हू आनी आमकां सहकार्य करचें। आमी शॉपां सगळीं काडल्यात आतां ही आमी सगळीं आमच्या मामलेदारांनी सगळीं लागून सगळीं शॉपां क्लियर केली। रोड सगळो क्लियर रोड क्लियर आसा। भायल्याक घेवचे लोकांनी आतां लोकांनी आतां भायले म्हणजे भायले येवपाची आमी ऑलरेडी आतां गेटी बंद जाल्ली आसा आनी लोकांनी भायल्यान जर कोण कशें येतली बी खंयची बी आसा जाल्यार लोकांनी सहकार्य करचें इतकें तुमचे कडेन। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।